मानिवंत आग्नेल समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो 5व्या नोवेनाचो विशय. आमकां देवाचेर बाबार दवरून जियेतल्या मनशांक समाजांत जबाबदारी आसा. समाजीक सेवा आनीक समाजीक कोरण्यो ह्यो दोनूय वस्तू समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक आमकां चड गरजेच्यो. पवित्र सभा हातूंतल्यान आमचो भावार्थ कोरण्यांनी संभरमूंक आमकां आपयता. मानिवंत आग्नेलाचें काळीज दुर्बळां आनी कनिश्टायंत आसलेल्या सोवें ओडटालें. देखूनच तो दुर्बळांच्या आदाराक पावतालो. ह्या आमच्या भावाक पवित्र सभेन बेगीनच सांत म्हूण जाहीर करूंक आमची मागणी देवाक उबारुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसाची इंतेसांवां भुरग्याच्या शिकपाचें देवाचें बेसांव मागूंक मीस पेटयता डॉमनीक आनी सिंथिया डिसोजा कलांगूट थावन. केडन बरी भलायकी मागूंक मीस पेटयता प्रियांका आनी ब्रायन वालेस आगासायम थावन. भुरग्याचे बरी भलायकी पासत मीस पेटयता एलेक्स आनी एनी पेनेंडीस कलांगूट थावन. नादिया जल्मान दिसा बरी भलायकी मागता रोजारियो गोन्साल्वीस नुवेन थावन. आपल्या जल्मा दिसा भलायकी आनी फामिली पासत मागूंक मीस पेटयता रिटा डुंगडुंग कोलें थावन. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगलीं आमी उबीं रावया आनी गीत गावया. Sabuya Sugliami lagi soria dunia deva wakanuya anandam so takasuya taronatu kodok dunia jivitaku suruh dunia आमच्या भुरग्यांचो वाटाको तुज्या राशान करून पावो. तारोणातूं कडक दुनिया जिवितातूं सोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको तुझ्या राशान बरून पावो. देवानिवो लोने पुरचे क्रिस्तायाचे कोलगोत पोहोचे समासायाक सोडा उल्हास व्हडल्या गायाक तुमचो दिनवास. बापाचे आनी पुताचे
आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यांत आनी आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो पाटलाव करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो विशय मानिवंत आग्नेल समाजान सहभागिलीपण जिवंक नमनो. समाजान सहभागिलीपणान पावल मारूंक आमी समाजीक मनशां, समाजाचें बरेपण आनी उदरगती पासत बावरूंक आमकां खास जबाबदारी आसा. मानिवंत आग्नेलान गिरेस्तकाय आनी पदवी सोडली आनी समाजाचे बरेपणा पासत वापरली आनी हे तरेन समाजान सहभागिलीपणान जियेलो. जेजून सदांच आपल्या बापाची खुशी केली आनी दुबळ्यांची पदवी आनी होक ना तसल्यांची सेवा चाकरी करूंक फुडें गेलो. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सगळ्या वायटांचेर निश्चित मारूंक समाजान सहभागिलीपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानान मानिवंत आग्नेलाचे विनोनीन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. प्रितीच्यानो, आयज नोव्हेंबराची 14 तारीख आनी चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरूचो वाडदीस आनी आमच्या आख्ख्या भारत देशांत आमी भुरग्यांचो दीस आमी पाळटा, चिल्ड्रन्स डे. तर ह्या वेळार ह्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. भोव करून जेन्ना ह्या भुरग्यांचे एग्जाम चालू आसात, बोर्ड एग्जाम, हे आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. आनी तेच बरोबर तांच्या काळजांनी ओदीक ओदीक देवाचो मोग तांच्या काळजांनी आसूं म्हूण मागुया. तांचे वरवीं देव आपोवणें तांचे मोदें उपदून म्हूण हे सगळी मागणी आमी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. आमी मनीस वचको तसकताय जायतें वायट आमी आदारता, वायट आमची चिंतना, वायट आमची कर्तुत्वां ताळणी येतात आनी ताळणेंत आमी पडटा. हें सगळें वायट ताचो उगडास करून आतां ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो, म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची कालकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko. Somia kaklutko, somia kaklutko. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, समेस भावार्थ्यांक मोगाचे सुपुर्णायक तूं आपयताय. तरी तुज्या पुताचो अदीक लागशिल्लो पातलो करूंक तांचे मदल्यान जायते जाणांक तूं उपजयत आसाय. म्हत्वाची जिवितांत तुजे सेवेक तुवें विंचून काडलाय ती आपल्या जिवितांत तुज्या राज्याचो रूपकार जावंक
येरा मनशांक संपूर्ण मोगाचे वाटेक ओडून पावोंक आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू अशें उलयता आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पत्त्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घाल्लें म्हूण पेद्रू बरोबर आयलेले ते सुनोद केलेले भावार्थी थोटाकले, कित्याक तीं 8 भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं. तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो. म्हणटोच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडाव येता? आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशीन राव म्हूण ताणें तांच्या कडेन मागलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. सगळीं म्हणुया. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुलयेंतान आपलो थीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सगळीं म्हणुया. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. सगळीं म्हणुया. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Kori baboy, koshi sogli. Surek wotan, raulyan ami. Kitle bore, kitle bore, kitle sobi, sobi. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सुम्या. जेरिकेक तान शिसांक घेवन जेजू लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर वेतना बार्तुमेव मुनगे तिमांवचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेक बिकेक बसून आसलो. जेजू नाजरकार येता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी नगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी ताणें ताका म्हणलें, ताका हांगा आपय. आनी तांणी ताका त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता.
आपणाचो जुबो सोडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशें आयलो तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नोंदर येशी सुकोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदर आयली आनी तो ताचे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, फादर आग्नेल चोरवाशी जाल्यार ह्या वर्साक 95 वर्सां भरलीं आनी आमी खोतखोतीत भावार्थान मागूंक आयलां. पवित्र सभेन आमच्या मानिवंत आग्नेलाक सांत म्हूण बेगीनच परगोटूंक. फादर आग्नेल मोगाच्या इश्टानो, खरेपणी स्वर्गार भक्तांच्या एकठारांत आसा म्हणून ताचे विणवणेन देव आमकां सोबार देणी फावो करता. फादर आग्नेल स्वर्गार आसा म्हणून तेन्नाच्या राशोलच्या विगारान फादर मान्युएल दे आल्बुकेरान हाणें बाकीत केल्लें. 1927 वर्साक नोव्हेंबराचे 20 फादर आग्नेल स्वर्गवाशी जालो तेन्ना रासोलचो विगार फादर मान्युएल दे आल्बुकेर मुखेल येजमान आसलो. शिमतेरींत फादर आग्नेलाची कूड निकिपिता तेन्ना ताणें ही उतरां उच्चारलीं. हांवें म्हजे शिमतेरींत एका बागीवंताक निकिपिला. हो फोंड म्हत्वाचो जातलो देखून फोंडाची पर्यान फिकीर घेवंक जाय. वय मोगाचे इश्टानो, आमचो फादर आग्नेल स्वर्गार आसा. खरेंच संवसारान शुभ वर्तमानाची तत्वां आपणायतलो, शिकयतलो, आपणाक विसरून पेल्याची सेवा करून समाज सोम्याची संबंधान जियेतलो मनीस सासनीक सुखांत भक्ताच्या एकठारांत पावलो. आयज आमी नोवेनाचो 5वो दीस आमी मनयता आनी आमचो विशय जावन आसा मानेवंत आग्नेल समाजान सौभागिलीपणान जिवंक नमुनो. मोगाळ भावा भयणानो, दर दिसाक आमच्या समाजांत जे वायट जाता ताचे विशीं आमचे मदें जायती भासाभास जातात. आयज आमचें माणकुलें गोंय गिरासूंक उदगरतीच्या नांवान ताचें निसंटन करूंक जायते आपसुवार्थी मनीस उपजल्यात. आयज आमचो समाज खालोखांड बुडला कसो दिसता. आधुनीक काळार समाजान जायते प्रश्न आमी पळयता. जावं ते सृश्टी आड, डबल ट्रॅकिंग, कोळसो गोंयांत हाडप, असल्यो येवजण्यो लागून समाजाचेर आनी सृश्टीचेर जायतो दुरुपयोग जाला. खंय वायट जाला, केन्ना जाला आनी कोणा उद्देशी जाला हे विशय कळावन आमी नियाळूंक गरज मोगाचे इश्टाणो. असल्या वायटाचेर निशेध मारतना मोगाचे इश्टाणो आनी कोणा उद्देशी आनी वायटाचेर आनी वायट करतल्यांचेर आमी जायते पावटी आमी फॉर्मोन मारता. तांकां खास्ट फावो, तांकां मरण फावो अशी आमची चिंतना जायते पावटी जातात. समाज आमचो बदलतलो जाल्यार आमी निशेध मारूंकूच जाय, पूण मनीस बदलतलो जाल्यार
आमचो मोग आनी बोगसणे दुसऱ्या सवें आमी दाखोळ करूंक गरज. वायट करतात तांचे विशीं वायट उलोवंक सोंपें मोगाचें इश्टाणो. खरेंच एकदम सोंपें. पूण वायट करतल्यांक समजोवंक, तांकां शिडकावंक, तांचें जिवीत बदलूंक, तांकां संदी दिवंक अवघड. आमकां पिडापीड दितल्यांक शिराप घालूंक सोंपें मोगाचें इश्टाणो. पूण तांचे पासत मागूंक एकदम अवघड. समाजांत सहभागिलीपणान जियेतल्या जाल्यार तो मार्ग कोश्टांचो जावंक आसा. जायते आमचे एक्टिविस्ट भाव भयणां आसात जे समाजान सहभागिलीपणान दाखोवंक जाय तो वावर करतात. समाजांत वायट जाता ताचेर निशेध मारतात आनी सरकाराक जागयतात. जेजूय ताच्या काळार असले ढोंगी समाजाचेर निशेध मारतालो. धर्मशास्त्री आनी फारिदेवांची कर्तृत्वां तांचे तोंडार मारतालो. तांचे धोंगेपण दाखोवन दितालो. तांकां कुड्डे, ढोंगी, सोरपानो आनी फुरशांच्या पिलांनो असल्या उतरांनी तांकां पाचारतालो. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनासले. जोड आनी सोंसूंक नजो तसली ओजी ते बांदताले आनी हेरांचे भुजांचेर ते घालताले. पूण ते उबारूंक आपलें बोट लेकून लायनासले. आयचे पयले वचपान जुदेवांक आनी विदेशांक पडो नासले मोगाचे इश्टाणो. जुदेव तांकां वेगळेच तरेन लेखताले. जेन्ना विदेशांक पवित्र आत्म्याचे देणे फावो जाले तेन्ना पेद्रूक सगळें सोजमोता. देव सगळे मदें जियेता, आमकां सगल्यांक एकठांवन नवो समाज बांदूंक उर्बा दिता. हें सोत आयचे पयले वचपान स्पश्ट जाता. आमी जातीचो, धर्माचो वो दर्जेचो वेगळो चार करिनासतना समाजान सहभागिलीपणान जिवंक भाग्योन पावलू आमकां उलो करता. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी बार्तिमेव ह्या कुड्ड्या भिकाराची खबर आमी आयकता. जेरिकेक रस्त्याच्या कोनशाचेर जायते भिकारी दिश्टी पडटाले आनी जायतो लोक ह्या रस्त्यार येताले आनी वेताले आनी आपल्याक कितेंय भीक पडूंक तांचो हुस्को जावन आसलो. जेन्ना बार्तिमेव आपल्याक बरो करूंक बोब मारून आड्डोता तेन्ना थंयसरलो लोक ताका ओगो राव म्हूण ताका शिडकायता. लोकांक ताचें पडूंक नासलें, समाजाक ताचें पडूंक नासलें. पूण जेजू ताका चुरचुरता, ताची गरज ओळखून घेता आनी आपलो हात विस्तारून ताका बरो करता. बार्तिमेवाचो विस्वास मोगाचे इश्टानो जेजूचेर इतलो खोल की तो लोकांक वो शिसांक भियेनासतना जेजू म्हजी कालकूत कर म्हणटा. ताचे सरभोंवती दुसरेय भिकारी आसतले पूण तांचे मोडलो बार्तिमेवाचो भावार्थ जेजूचेर खोंड आनी हें सोत ताचे उलोवपान स्पश्ट जाता. म्हाका नव्यान नदर येशी कर. आनी जेजू ताचे सगळे मोग कालकूत दाखयता आनी ताका बरो करता. मोगाचे इश्टानो, जेजून आपल्या काळाच्या समाजा आड झुजून दुर्बळ्यांक समाजान भारायलेल्यांक तो एकठांय करता, तो तांकां पावता. आमी जेजू भाशेन जावंक समाजा आड लेगून आमकां वचूंक पडत, वो त्रास घेवंक वो त्याग करूंक पडत. आमी समाजान भारायलोल्या आनी गरीब दुबल्या सवें सहभागिलेपणान आदार दिवंक गरज. मोगाचे इश्टानो, आयज आमी आमच्या समाजांत वेगवेगळे तरेचे कुड्डेपण आमी पळयता. कांय जाणां विकारी वखदांचे गुलाम जाल्यात, कुडीच्या पोजोटपणान जियेतात,
सोर्याक लोबदोल्यात आवय बापायक रेस्पेत मान दिनात गरीब दुबल्या सवे अंतर करतात आनी हे तरेन आनी जायते तरेचे कुड्डेपण तांच्या जिवितान आमच्या जिवितान भितर सरला म्हाका इश्टानो तशेंच गोंयांत जायतो जाणटो पिडेवंत लोक आपल्या घरांनी आसा जायते फावटी आमी तांकां तांची भावना विसरता ती जोड जाल्ल्यान आमकां खेरीत भाशेन डेमेन्सिया यो अल्झायमा असली विसरतात ती पिडा तांकां जातात तेन्ना आमी तांकां समजूंक विसरता जेजून समाजांत म्हाका इश्टानो पिडापीड सोंसतल्यांक थंय आपलें दोयाळ काळीज उक्तें करून तांच्या जिवितान भागीदार जावन तो तांकां नवें जिवीत दिता समाजान दुसऱ्या बरोबर सौभागिलीपणान जिवंक जेजू तांकां उत्तेजन दिता वय मोगाचे इश्टानो समाजांत आमचें मिसांव कितें देवाचें उतर परगटले म्हणून जायना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत दिसना जाल्यार आमी फकत सेरमांव सांगपी जाता आनी न्हय जिवीत जिवपी गोंयांत मोगाचे इश्टानो वेगवेगळे धर्म आसात आनी आमी सगळे एकामेकाचे सांगता शांतिकायेन आमी जियेता पूण हालींच्या काळार मोगाचे इश्टानो धर्मा मदें फुटी घालपाचें आनी आपलो न्हय त्या धर्माक उणें मापान लेखपाचें वाडत आनी चडत गेलां असले वायटाचेर आमी निशेध मारतना आमी दुसऱ्या धर्माचे मनशाक एक नमुनो कसो जावंक जाय तांकां मानान लेखूंक तांकां आमी जेजूचे गोवाय जावंक फावो मोगाचे इश्टानो न्हय फकत आमचो धर्म पाळून पूण अदीक करून आमचो धर्म जिवंक आमी समाजान सौभागिलीपणान एकवट आनी शांतिकाय सांबाळूंक जाता पाद्र आग्नेल जाणो आसलो की समाजांत जियेतोल्यांक समाजांत वायटा मेकळो सांबाळूंक कायदो आसा म्हूण ही एक व्हड जबाबदारी सगळ्या मनशाची जावन आसा वायट वस्ता तें पळोवन आमचे फुडें वचूंक जायना मोगाचे इश्टानो कांय ना परी हांव म्हज्या भावाचो राखणदार कितें अशें म्हणून कुशीन सरूंक जायना मोगाचे इश्टानो समाजान वस्ता तें वायट नपयत करूंक हांवें कितें तरी उपाय करूंक फावो मोगाचे इश्टानो एका गांवांत खंय एक चेडूं कोणाचीच पर्वा करिनासतना वायट जिवीत जियेतालें आनी त्या गांवांत खंय पाद्र आग्नेल सेरमांव करूंक गेलो आसतना कोणें तरी ह्या चेडवाची खबर ताका सांगली खंय पाद्र आग्नेल ताचे पासत मागणें केलें आनी तो ल्हानविकायेन त्या चेडवा सरशी गेलो आनी मोयपासान आनी मोवाळायेन त्या चेडवाक खोटें जिवीत सोडूंक लायलें पूण सुरवातेक हें तें चेडूं पाद्रीची पर्वा करिना जालें तेन्ना खंय आमच्या बागीवन पाद्र आग्नेलान त्या चेडवाच्या पांयां लागीं दिमी घालून मागलें ह्या पाद्रीची ही मोर्दी वंत करणी पळोवन त्या चेडवाचें मन बदल्लें आनी त्या चेडवान आपलें खोटें जिवीत पयस केलें आपलें जिवीत बदल्लें वय मोगाचे इश्टानो चुकलेल्यांक निटायर हाडूंक सबार तरेचे उपाय आसता आमी समाजांत आनी समुदायान जियेतना तेन्ना कोणूय चुकता वो वायट आदारता तेन्ना आमी मोयपासान आनी भावपणान तांकां आदार दिवंक तांच्या जिविताची नवसोडणी जावंक आनी समाजान सौभागिलीपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत मानिवंत आग्नेलाचो आदार आनी बळ मागुया
आतां आमची मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पवित्र सभेचे वडील पाप साहेब, पाद्री तशेंच मोटवाशी समाजांत जायतो बरो वावर करतात. तांणी पवित्र सभेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करून आपलें सौभागिलीपण दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आपल्याक समाजाचे बरेपणा पासत विचून काडल्यात म्हूण जाणा जावन समाजांत वायट चलतल्याचेर निशेध मारूंक आनी एकवट हाडूंक सौभागिलीपणान वावरूंक तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या समुदायांत कोण नासलेल्यांक पावूंक, पिडवंतांक भेट करून आनी गरजेवंत भावा भयणींक आदार दिवंक समाजांत सौभागिलीपण वाडूंक कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी आमचे जण एक एकल्या पासत मागुया. समाजांत चलतल्या वायटा विशीं हुस्को धरून आमच्या गोराब्यांत तशेंच गांवांत नव्यो आनी मनीस उदरगतीच्यो येवजण्यो तयार करूंक सौभागिलीपणान ह्यो जबाबदाऱ्यो आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी गोठाय मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मोगळा बापा, ही तुजी भुरगीं तुजे कालकुतीक विस्वासान रावतात. जे अंतरेक तांचे काळजांनी तूं घालताय तें तूं शांती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. Sobe amci calza govorta sugani duk soram gele Jesu duka betoida sugani duk soram gele Jesu duka betoida Udukacia tembia voruri Amka tuja geroda Kursace tuce bori Jesu munshatarona Kursace tuce bori Jesu munshatarona म्हज्या भावा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोडपदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, हो दिनवासनेचो योद्न दयाळपणान मानून घे. त्यागी जिवितान तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक संतोसान मुखार सोरतात तांकां भावपणीन एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आनी देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्राय भोगूंक फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासूंक जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Sorvespor tu Dolbarazo sorvespor tu Sorgani sonsar vollem tuja voi poma Un sorgi tu casoi so Sorvespora cena vietata casoi un sorgi tu casoi so बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मोडून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें व्हरप तेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोठ परगोटुया सोम्याची सुवामी होंडो खाता आनी हे काशीतले पियेता वितलेस पावटी तूं वैभवान सो आमी तुजे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्यांक समजतांक तुजे पळजोलेत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमाम समाजताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तुजी पोती तुजे भाग्योंत धर्मदुतान आनी सरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोंद रेखता. तर आमकां तुजे उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आमी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù io tuyo Baba boyni bedongyo Karsanam charavukyo Jihi amche bodlugyo Mogar Gesù io tuyo Baba boyni bedongyo Narasanam charavukyo Jivi amche bodlugyo Gotai tuji dituni Kuswonam kahar tuji Sondos nusoyam kani Favoritli bolaiki Gotai tuji dituni Kuswonam
संतोष तुझो आमकां दी पावो दिल्ली भलायकी Gotai viswasa Karza petoya jeuna Deva velyacha moga Mona pirai bavarta Kushyo gotai viswasa Karza petoya jeuna Deva velyacha mona Mogar Jesu yokuyo Baba boini betokyo Karsan amchara vukyo Jivit amche odlukyo Mogar Jesu yokuyo Baba boini betokyo Karsan amchara vukyo Jivit amche odlukyo जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या चाकरांक ह्या आत्मीक खाणां पिवणा वरवीं घडाय दी म्हूण आमी मागता शुभ वर्तमानाच्या पोवण्याक विस्वाशी रावन समेस मनशाक तुज्या पुताचो उपकार ती जावं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन बसूया मोगाल भवमेळ तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल तुमी भवार्थान केलेली मागणी मानेवोत आगल्या वरवीं देवान तुमकां फावो करची आनी तुमच्या गांवघरा परत तुमी सुरक्षीत पावची हीच आमची मागणी आनी आवडे कांय कळोवण्यो कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा पादंगलेच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोवेंताच्या रुमांत तयार केला मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक कोणाकूय झाड्यापाल्यांच्या वखदांक घेवंक जाय जाल्यार वयर स्टॉलान तें विक्रेक मेळटा मानेवोंत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर हो आमचो भवार्थ कित्याक आमच्या गरजां त्रासान पिडीन जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानेवोंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता आयज सेलिना फेर्नांदीस काणकोणटान आमकां अशें कळीत करूंक लायता म्हज्या गोरकाराक अकस्मात एका दोळ्यान दिसना जालें तेन्ना ताका हांवें दोतोराक दाखयलो दोतोरान तपासून आदल्या माराक लागून दोळ्याक क्रॅक आसा म्हटलें आनी ऑपरेशन करूंक चड पेरिगाचें लेन्स बसोवंक जावचें ना आनी ऑपरेशन केलें जाल्यार ताका दिसतलें म्हूण फकत 1% गॅरंटी दिता म्हूण सांगलें हें आयकून हांव दुखी जालीं पूण मानेवोंत आग्नेलाचेर भावार धरून ताका हांवें सदांच मानेवोंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत घालून पिवंक दिली परतून हांव ताका चॅकअप करूंक दोतोरागेर व्हेलो तेन्ना दोतोरान म्हाका विचारलें ऑपरेशन करूंक जाय
हांवें मानिवोंत आंगणाचेर बाबार धरून होय म्हणलें आनी ऑपेरेसांव बरे भाशेन जालें. आतां अडेच म्हयने जाले म्हजो गोरकार बरो आसा आनी ताका दिश्टी पडटा. हांव देवाक दिनवासतां आनी मानिवोंत आंगणा वरवीं हो व्हड उपकार फावो केल्या पासत आनी बेगीनच मानिवोंत आंगणाक सांताचो मान फावो जावंक मागतां. मोगाळ भौमिनो व एके गोरकानीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमी भावार्थान ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या. आमचो भावार्थ तिची वाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. हाचे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवोंत आग्नेलाच्या बाग्यो जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान बागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता आसल्यार मान्यवोंत आग्नेलाक मान्यवोंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेची आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगडपोर घोटणी उदेशी उगड पोरगोटणी उदेश मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sorgar tanto sonhar.